आमचे प्रोटेस्टंट भाव भयणांच्या कुमसारांक कशें दिंबिगान गडगडल्यान रडचें. हांवें केली चूक जाली, देवा तुका हांवें चूक केली आनी मुखार हांव करिना, ती आमचें दें येवंक जाय, ताका म्हणटा आमकां पश्चाताप. नाही आमी संतोशान आय एम सॉरी. म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, देवाचें उतर आयच्या वांजेलांत आमी आयकलें आनी दोनीय वाचपां आमकां म्हणटात मोगान आनी बरोवन सदांच सोम्यांक जागृत रावंक जाय ताच्या येण्याक आनी आमची तयारी करूंक जाय. कसली तयारी आमी करची? तेंचो जाकोबान बरयल्लें पत्र अध्याय 8 ओळ 4 आनी 5 आमी म्हणटा थंय तर आमकां आयकूंक मेळटा. कसली आमची तयारी? पयलीं आमचे हात नितळ आसूंक जाय. आमचे हँड म्हणटा क्लीन. कितें हात नितळ आसूंक जाय म्हणल्यार किर्तन 24:24 आमकां म्हणटा, देवा तुज्या दोंगरार कोण चडात, तुज्या आशच्या बिडारांत कोणा वस्ती करूंक मेळात. परत थंय म्हणटा कोणाचे हात नितळ आसात तसल्या मनशांक तें फावो जाता. हांगा हात नितळ आसा म्हणल्यार साबांत हात धुवन न्हय. हांगासर हात नितळ म्हणल्यार आमचे जिवितांत काळजांत मोनांत आमी नितळ आसचें. ह्या संवसाराचे आमी गुलाम जावचे न्हय आनी हेरांक आमी फटोवचेय न्हय. हे 4 संगती आमच्या जिवितांत आसात. आमी आमचे हात क्लीन, आमचे हात नितळ आमी म्हणटा. म्हणजे हेरांक आमी फटोवचे न्हय, काळजा मोनांत आमी नितळ आसचें आनी ह्या संवसारा वस्तूचेर गुलाम आमी जावंक जिवोवचे न्हय. आनी दुसरें तेंच आमी आयकता मुंदरसून जाकोबाचें पत्र, आमची काळजां नितळ आसूंक जाय. म्हणजे आमची काळजां नितळ म्हणल्यार कितें? एक आमचें पाताक नासतलें आमचें जिवीत, आमचें इंटेन्शन, आमचे इरादे, आमचें कॅरेक्टर, आमचें नडतें आनी आमी कितें चिंतां तें बरें आसूंक जाय. आमचें चिंतां बरें आसा, आमचें मोन बरें जालें, आमचें काळीज बरें जालें. आमचीं चिंतां बरें ना, आमचें मोनूय बरें ना, आमचें काळीजूय बरें ना. आमचें इंटेन्शन आमी कित्या खातीर कोणाक दिता दॅट इज द इंटेन्शन इज कावंटेड वयगिना. आमचो इरादो कितें आनी आमचें नडतें, आमचें कॅरेक्टर, आमी कशें जियेता तें नितळ आसा. देवाच्या दोंगरार वा देवाच्या वस्तेर आमकां जिवोवंक जाता. आनी तिसरें जावन आसा आमच्या जिवितांत आमी पश्चाताप पावचें. म्हणजे हांवें कितें पाता केलां तें गळगळ्यान आमी रडचें आनी म्हाका चूक भोगोवंक जाय हांवें केलां म्हणून आनी ताचे विशयींत देवा तावन आनी आमच्या भावा भयणी तावन बोगसाणें मागचें. पेद्रूच्या जिवितांत आमी पळयता सोम्याक ताणें नाकारलो आनी पळयलें भायर वचून गळगळ्यान तो रडलो. आमच्या जिवितांत इतेंच आमचे प्रोटेस्टंट भाव भयणांच्या कुमसारांक कशें दिंबिगान गडगडल्यान रडचें. हांवें केली चूक जाली, देवा तुका हांवें चूक केली आनी मुखार हांव करिना, ती आमचें दें येवंक जाय, ताका म्हणटा आमकां पश्चाताप. न्हय आमी संतोशान आय एम सॉरी. एकल्याक आमी जिविसीमान आय एम सॉरी म्हणल्यार कितें अर्थ आसा? कांयच अर्थ ना, वयगिना. आमी गळगळ्यान रडोन पश्चाताप पावोन कितें ताका आदार आमी दिवंक जाय. ताच्या कोण आमी जिविसी मारल्या ताच्या कुटुंबाक आमी कितें दिवंक जाय, वयगिना. तें जावन आसा रियल पश्चाताप, रिपेंटन्स म्हणल्यार हांवें फारीकपण ह्या संवसारांत आमी दिलां आनी निमाणें आमच्या जिवितांत आसूंक जाय. ह्युमिलिटी आमी उलयता, खालतेपण. खालतेपण म्हणल्यार कितें? सादो मनीस बरें न्हेसना, कोणा कडेन उलयना, कोणा कडेन झगड्याक वचना, तशें न्हय. हांगासर ह्युमिलिटी वा खालतेपण म्हणल्यार म्हजें चूक हांवें वळखून घेवन स्वताची वाट हांवें सोदून काडची. म्हजें तें कितें चूक आसा ती हांवें वळखून मानून घेवची. हांवें केल्या चूक म्हजीच जाली आनी हांवें सोद कितें आसा तें सोदून काडचें. आमी हे 4 संगती आमच्या जिवितांत केल्यार देवाच्या दोंगरार आमी चडटल्या आनी देवाच्या सिंहासनाचेर आमकां बसूंक जातलें. आज आमी भाग्यवंत आगोस्तिनाचें स्मरण आमी करता. ताचें जिवीत सगळें आमी जाणा. आवय कातोलीक जावन आसली, बापूय कातोलीक न्हय. जाल्यार आवयन कितें केलें? बापाय आपल्या घोवा खातीर मागणें केलें आनी ताका कन्वर्ट तर जावंक मागणें ती करना. ती जायते कोस ताका ती तो दितलो, पूण ताणें सोडूंक ना. देवा खातीर मागणें केलें आनी बापाय बरींच पुती जालो आगोस्तीन. आनी परत्यान एकल्या खातीर मागणें करचें, आतां पुता खातीर मागणें करूंक सुरू केलें. खळा नासतना रोडोन दुखां गळोन दोगांय खातीर मागणें केलें. आनी आगोस्तिनाचें जिवीत आमी जाणा. ताका फिलॉसॉफी आनी रिलिजना विशीं जायते आसक्त्यांतलें शिकूंक ताणें शिकलें आनी तो आमी पळयता मिलानांत नॅशनल श्रायनांत टिचींग करनासतलो.
आनी थंयसर नॅशनल श्रायनांत टिचींग करनासतना भगवंत आंब्रो त्या धाड भगवंत जावंक ना तोय थंय शिकोवन दितलो आनी थोड्या फाटी ताच्या शिकोवण्या तो फाटल्यान वचून बसतलो आनी ताका ताणें शिकवण दिल्ली ते बरें रुचली आनी तो म्हणूंक लागलो म्हाकाय ताची वळख जावंक जाय आनी थंय वचून आंब्रोजा कडेन आगोस्तिनान पोविस्तान काण घेतलो आनी कन्वर्टर जालो. त्या दीस आवयक भोव संतोश जालो कित्याक पुती कन्वर्टर जालो ताचो घोवी कन्वर्टर जालो आनी ताणें जायते बूक बरयल्यात आमी जाणाव समर्थी विशयंत थियोलॉजी विशयंत बरें करून बरयलां ताणें. आनी तो निमाणे मोगा विशयंत तो म्हणटा कितें देवान तुका हात दिल्यात ते हात बेश्टे दवरूंक न्हय हेरां कितें कुमोक आसा ती कर. देवान तुका 2 पांय दिल्या धांवून धांवून वचून तांकां कितें गरज आसा तें तूं तांकां कर. देवान तुका कान दिल्यात कोणाचे खबरो आयकूंक न्हय देवान तुका कान दिल्यात तांचे कश्ट आयकूंक. देवान तुका 2 दोळे दिल्यात कितें वायट पळोवंक न्हय देवान 2 दोळे दिल्या मिजरी ऑफ देर लायफ अँड वॉट दे वॉन्टेड म्हूण घे तांच्या कश्टाचे जिवीत समजून घे आनी तांकां कितें जाय तें तूं आदार दी. तो म्हणटा हें जावन आतां मोग मोग म्हणल्यार वेंग मारची न्हय. देव म्हणटा हें मोग आमच्या जिवितांत आमच्या भावा भयण्यांक आमी करचें. तर प्रितीच्या भावा भयण्यानो ह्यो मिसाचो पवित्र साक्रिफीस देवा भेटयता आसतना मागया आमच्या जिवितांत जागृत आमी रावया. देवान आमकां हात पांय दोळे कान दिल्यात हेरांच्या गरजांक ते उपयोग करया. आमेन. कुरड्यांक दिस्त दिम ह्या उतरांनी सोम्यानं आपणाचे मिसांव सुरवातले. पवित्र सभेनं हे मिसांव मुखारून व्हेले. आमी कर्मेलितांनी 2014 इसवेंत विजन फॉर फ्युचर ह्या नांवा खाल दोळे दिसनातल्या आवय बापायच्या भुरग्यांक शिकप दिवचे एक योजन सुरवातले. थोड्यांक कांयच दिसना थोड्यांक इल्लें दिसता पूण हांची भुरगीं भलायकेन बरीं आसात शिकपान हुशार आसात तालेंतांनी भरलेलीं आसात. ह्या भुरग्यांक शिकप दिवचे योजनेंच विजन फॉर फ्युचर. ह्या मिसावाक तुमी कशें आदार दिवये. हर एक वर्सा आमी 3 बसांनी बायबल डायरी परगडता कोंकणी इंग्लिश आनी कन्नड भाशेन. ह्या बायबल डायरीच्या पेजीक हर एका पानाक तुमी स्पॉन्सर रावया. जावं पुरो तुमच्या जल्मदिसा संदर्भी तुमच्या काजराच्या वार्षिकोत्सव संदर्भी वा कुटुंबांत देवादीन जाल्ल्यांचो उडास काडून ती अंतरलेल्या दिसा त्या दिसाची तुम्ही पेज स्पॉन्सर करतात जाल्यार तुमची नावां आमी त्या पानाचेर छापता. जे कोण बायबल डायरी वापरता तो तुमचे खातीर मागता मात्र न्ही आमी आमच्या मागण्या वेळार तुमचो उडास काडटा आनी तुमी कितले पेज स्पॉन्सर करतात तितल्या मापान आमी ही बायबल डायरी तुमकां पोस्टर धाडून दिता. हर एक दिसाची वाचपां किर्तनां सांताची जिणी त्या दिसाचो महत्व मात्र न्ही नोवेना आनी चालती मागणी ह्या बायबल डायरीर वापरता. तुमी उपयोग करियेत तुमच्या मोगाच्यांक काणीक जावन दिवयेत. तर येया तुमकां खंयची पेज स्पॉन्सर करूंक जाय ती तारीख त्या दीस कसलो आचरण आसा आनी थंयसर कोणाचें नांव छापूंक जाय आनी तुमचो विळास आमकां व्हॉट्सअप करा. आनी अशें बायबल डायरीची पेज स्पॉन्सर करचे मुखांतर दोळे दिसनातल्या आवय बापायच्या भुरग्यांच्या जिवितांत शिकपाचो उजवाड हाडया. देव बरें करूं.